नमस्कार येवकार तुमकां आमी सद्या आसा कोलवाळे श्रीराम विद्या मंदिर स्कुलान आनी मेळपाक आयल्या स्टुडंटांक न्ही जाल्यार ताजे जे चेअरमॅन आसा तांकां बट नॉट इन अ कॅपेसिटी एज अ चेअरमॅन ऑफ द स्कूल बट इन अ कॅपेसिटी एज फिशरीज मिनिस्टर ऑफ गोवा निळकंठ नळणकर. देव बरें करूं सर. मेगा एक्वा फेस्टिवल तुम्ही फिश फेस्टिवल हे करता सो त्या बोवाळान आमी जाणा जावन घेतले वेगवेगळे लोकांचे प्रश्न. वेगवेगळे विषय येतात तुमचे कडेन. डू यू थिंक की तुमकां जे विषय येता ताजे तुमी सोल्युशन काडपाक पावला? आमचो जो विषय येता हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावं दुसरे डिपार्टमेंट जे आहा हे एनिमल हजबंड्री फार्मराचे फिशरमॅन फार्मर आनी चवथो आहा तो फॅक्टरी एंड बॉयलर होवूय लेबरांक जस्टीस दिवपाचो. सो तिनूय जे डिपार्टमेंट आहा ही जबाबदारीचे डिपार्टमेंटां जे लोकांचे सॅटिस्फॅक्शन करी सारके तेंचे काम धंद्याचे पोटा पाण्याचे त्या माध्यमांतून तेंचो हे जातलें कितें जातलें फुलफील जाता ते मुद्दो म्हणजे धंदो करप ट्रेडिशनल बिजनेस करप आनी चार पयशे लागीं करप फॅमिली चलोवप. सो ह्या माध्यमांत काम करपाक खूब वाव आसा. तुमकां फिशरीचो काय अनुभव ना सर? म्हाका फिशरी हांव स्वता फिशरमॅन आनी स्वता धंदो केला. तुमी फिशींगचो धंदो केला? हय फिशींग स्वता वचपी. ट्रॉलरार वता? ना आमचे इनलँड वॉटरवेज. हांव अप टू SSC लेवल हांव म्हाज्या बापाय वांगडा नुस्त्याचो धंदो करी. कितें बोट आशिल्ली? धाकटे व्हडी नुस्तें मारप पागू महत्वाचें व्हडयेंतल्यान. तेज्या पयलीं हांव 9वी-10वीन आसतना न्यू बॉर्न शिकतालो. पूण तेन्ना बापूय आनी हांव नुस्तें मारपाकूच फॅमिली कोलवाळे आसताली नुस्तें मारपाक आमी हळडणे आसताले. सो नुस्तेकार जे ट्रेडिशनल आसा पारंपारीक तांचे दुख्ख तुमकां कळटा? जे पारंपारीक आहा आनी ह्या धंद्यान जे आहा हे खरोखरच खूब त्रासदायक धंदो. म्हणजे धंदो एकच टायम आनी दीस ना. फॉर एग्जाम्पल शेतकाराक कशें आहा सकाळी 5 वच 4 वच 10 यो घरा मागीर सांजचो वच हांगा ना. हांगा क्लायमेटीक कंडिशनाय कशें आसूं तुका जर तुजो वेवसाय चलोवंक जाय तुज्या पाट पाण्याचो विशय जाय खंयच्याय टायमार वचो पावस पडों थंडी खावं रात जावं दीस जावं वचचेंच पडटा. हें हार्ड काम खूब आहा. तांचे दुख्ख कळटा पूण खूब जाण म्हणटा की तुमकां कळना म्हणून दुख्ख तांचे प्रश्न म्हणटा ते सामके स्वता म्हणून आतां रातचे बिजनस आसले म्हणशीत जाल्यार आमचो चुलतो रातचे आसलो 2-4 तो जे धंदो सगळो आहा म्हणजे ह्या फिशर कम्युनिटी जे आहा हेंचें दूख कळपाक कोणी सांगपाचें ना. तुमी मंत्री म्हणून म्हणटा ते की जे करपा जाय तितलें करपा पावना. मंत्री म्हटल्यार ऑलरेडी आहा. आतां हांगा कशें आसता तुका प्राप्ती आसता ठरावीक प्रोडक्शन काडूं शकता. हांगा कशें आहा देवा कृपेन तुजे नशिबान गावलें खंय आहा तें आहा. कारण तुका अदमासान वचोंक जाय जावं नुस्त्याच्या धंद्यान कशें आसता की पाणयाचो अंदाज जाय. जरगत आसता भांग म्हणून आसता हाय टायड लो टायड हे काय. हांव म्हणटा की तुमी मिनिस्टर म्हणून ते खुबशे जाण म्हणजे आमी थोड्यां कडेन उलयले तांकां आतां फोनारूय घेतले एकट्याक उलयले ते म्हणटा की तुमी जो तांकां न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो ते न्याय दिवपाक शकना. न्ही आमी प्रत्येक मनशाचेर मनीस वा ह्युमन तेंची सरकारा कडेन जर तांकां कसले सबसिडीचे माध्यम खुबशे अपेक्षा आसता. पूण जेन्ना आमच्यो स्किमी आसता आमच्यो सबसिडी आसता सेंटराच्यो स्किमी सबसिडी त्या माध्यमान जे पळय लिमिटेशन घातलेलें आहा जावं ते कितें तरी नॉब्स आहा त्या प्रमाणेच आमकां दिवचें पडटा. एखाद्या मनशाचें आतां समज काम स्कीम आसली जावं कसलें हें आसलें तुका एकदां दिता 2 तिसरे फावट दिवंक शकना. हांगा एक लास्ट हें घेता दुसरे लास्ट दिवंक शकना. म्हणजे कांय गोश्टी अश्यो आसता पूण एक मनीस आसता तो चड एफिशियंट आसता म्हणजे काम एक्झिक्यूट करपी फास्ट प्रोडक्ट हें करपी. म्हणजे आत्तां धंदो केलो न्हू एका मनशाक 4-4 वर्सां सेटअप करूंक जाता एका 6 म्हयन्यांनी. पूण ह्या आतां ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी तांचो फोनूय घेवया ह्या आवाजाक पासून पयस वचून थंय. हे तुमचें स्कूल श्रीराम विद्या मंदिर हय आनी तितूनच आमचें डाय गोवा हायर सेकंडरी आनी वेताल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एड्युकेशन हेवूय 2 आमच्यो सेक्शनां चलता.
सो तेंचे वेगवेगळे प्रश्न आसा फिशरमॅनाचे. संजय, तुज्या मुखार आमी एक्चुअली तुका कनेक्ट केला कारण तूं डायरेक्टूच मिनिस्टराक विचार तुमचे जे प्रश्न आसा पळय, खास करून सबसिडीचे हाजेरूच स्पिकराचेरूच दवर. संजय सांग. सर, आमचं फायलींग आता 2-3 वर्सां डिमांड आलो की पेट्रोल सबसिडी आमची 50,000 येताले न्हू. ती कोरोनाक लागून तर म्हणटा डिपार्टमेंट कमी केलेली आनी ती 30 केली आनी आमचं डिमांड कितें आसला ती सुबेजनाचे एटलिस्ट 50 तरी आमकां दिवंच लागता. हो एक डिमांड आसलो पूण ती डिपार्टमेंट आमकां रिप्लाय दिता की ती गव्हर्मेंट म्हणटा फायली धाडटा ते रिजेक्ट करता, पयशे ना म्हणून. आता पेट्रोलाचो रेट वाडला न्हू, 100 जाला, पण लॉस जाता न्हू. एटलिस्ट 50,000 दिले जाल्यार तांकां जाग मेंटेनन्साक मेळटा न्हू. हय संजय, तूं जाणा तूं पयलीं बेवळा, हांवूय स्वता फिशरमॅन. ओके, आनी फिशरमॅन आसल्या कारणान हांव एज ए मिनिस्टर जावच्या पयलीं ते कमी जाल्ले आनी तेज्या खातीर हांवें ऑलरेडी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केला तुमकां ट्रेडिशनल आनी ह्यो 4 स्ट्रोक इंजिनां जी आहा सिलिंडराची बीन हेंकां आमी सबसिडी दिवपाक जाय. आतां मोठे जे डीप सी बोटी आहा ते सेपरेट आनी ह्यो ज्यो आहा हेंकां ऑलरेडी हांव अजुनूय सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केला की ह्यो धाकट्यो बोटी आनी 4 स्ट्रोक इंजीन आमचे सिलिंडर आहा पळय तांकांय दिवचे म्हणून. कळ्ळें तुका? केन्ना जातली काय म्हणटा तो संजय? ना, आतां परत 2 तारखेक असेंब्ली आहा, तेज्या पयलीं बजेटान हांव परत सीएमाक रिक्वेस्ट करतालो की ते बाबा दिवंक जाय म्हणून. कारण हें ट्रेडिशनल आमकां मेंटेन करपाक जाय. बजेटान रिक्वेस्ट करतलो म्हणटा तो. कळ्ळें? काल तुम्ही जे फेस्टिवलाक लागून ते भान तुम्ही उलयला ते भान सीएम म्हणजे उलयला ते भान हांकां दिसलें की ते सीएम आमकां सपोर्ट करपाक फूल तयार आहा. आता कित्याक डिले जाता कांय खबर ना. पळय, आमच्या हितून आतां नवीन न्हय आमी कशें उलयला सीएम पासून उलयला की सेंटरान आदीं फिशरीज डिपार्टमेंट नासलें, ते डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जाली. तेज्या बरोबर थंयसर ज्यो प्रायम मिनिस्टर सागर योजना आहा, ग्रीन रेवोल्युशन आहा, आमचे कडेन ह्यो सगळ्यो स्किमी आहा. आमचे कडेन सगळ्या तालुका वायज BDO आसूं जावं बाकी सागर मित्र आसूं तुमकां सपोर्ट करपा खातीर ते लोक आमी ऑलरेडी अपॉयंट केल्ले आहा. फक्त लोकांनी आमकां पासून रिक्वेस्ट केले जाय जाल्यार आमी आमचो स्टाफ थंय धाडून ट्रेनींग करून. कारण आतां कशें आहा की तुका खबर आहा तूं दर्यान नुस्तें मारना, हांवूय नुस्तेकार, पूण जेन्ना तुका जाय तशें नुस्तें गावना. ह्या खातीर थोडो फार आमी सबसिडी कशी म्हणटा की आतां न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या जी दर्यार सुक्यार आनी खंय खंय करपाक. ह्या भायल्या दर्यांचे नॅचरल सस्टेनेबल जावपा खातीर आमी तें करचेंच पडटलें. पूण प्रोडक्शन वाडटलें जाल्यार नवी टॅक्नोलॉजीन आमी घरा कडेन खंय तरी कशें बारीक बारीक करपाक सुरू करूंक जाय. हें ब्लू रिवोल्युशन आसलें जाल्यार प्रायम मिनिस्टर सागर योजनांनी मसल फार्मींग आसूं, क्रॅब फार्मींग आसूं जावं सी वीड्स आसूं, हे बारीक बारीक आनीक करपा खातीर त्या सीएम बीन उलयता की त्या माध्यमान करपाक जाय आमी. कळ्ळें तुका? हेंच दवरपूच आनी जेन्ना थोडो टायम गावताले हें वयल्या हितून करप. कारण आदल्या टायमार 10-20 वर्सां तुका जें नुस्तें गावतालें 10 वर्सां पयलीं तें आयज गावना. फक्त थोडे आमी सस्टेन जाता कित्याक प्रायस जास्ती गावता म्हणून. कळ्ळें तुका? देव बरें करूं संजय. अशें दिसता की हांगा पयशे ना सरकारा कडेन. ना पयशे आहा. आमकां सेंटराचे जे सेंटर स्किमी आहा ते सेंटराचे पयशे आसाच. पूण सेंटराचे पयशे पळय आहा ती 2 ब्लू रिवोल्युशन डीप सीन वचप. कारण आयज हांगा ना आनी डीप सीन वचोन जास्ती प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट जाता. हे ट्रेडिशनलाचे उलयता आसतना आमी एक सारके सादो प्रश्न आसा. 50चे 30 केले तुमी आनी कोविडा टायमाचेर आतां ते फिशरमॅनूच आमी उलयता म्हणटा की बाकीच्यांच्यो सॅलरी कमी करुना म्हणटा ते, आमच्यो सबसिडी मात कमी केल्यो आनी त्यो वाडोवना अजून म्हणटा. हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां पळय, जेन्ना तूं बिजनस करता तुका प्रमोट करपाक बिजनसान येवपाक तुका आमी इतके पयशे दिता, सबसिडी दिता आनी ते सस्टेनेबल जावपाक 5-10-20 वर्सां दिली. लक्षांत येयलें? कंटिन्यू दवरप. कित्याक? कारण म्हणजे कितें आहा की तुका आदीं कशें आसलें की तुका पीठ दिलें जाल्यार पावाची रेट दवरताले. आतां पीठ दिना म्हणटा पावाक रेट कंट्रोल ना. तशें आतां आमी नुस्त्याचेर रेट दवरिना. नुस्त्याचेर रेटीचेर आमी कंट्रोल दवरना. तुमी जाय तशें विका म्हणून. म्हणजे सामान्य लोकांक तुमी आमच्या सारक्या मनशांक तुमच्या मदीं आमी पिळटा, आमकां नुस्तें म्हारग मेळटा. ना जायना. पळय आमी कितकीय सबसिडी दिली
जाल्यार रेट जी आहा ती कंटिन्यू आपणाक जाय तशीच चलतली. तुम्ही तांकां रेटाचेरूय कंट्रोल दवरपाक जाय. सामान्य आमी तुमचे मतदार, आमी नुस्तेंखोरी खाता आसतना आमकां मारूंक मेळटा. आतां कशें आसता, आमचे कंज्युमर जाल्यार चड गोंयांत. आमच्या गोंयान पासून जे कंज्युमरांक जाय तें नुस्तें भायरसून येवचें पडटा. आनी भायरसून येयल्या उपरांत तें नुस्तें तितकी क्वॉन्टिटी गावना. समज भायल्या राज्यान समज रेट जास्ती आसली जाल्यार हांगासलेंच नुस्तें थंय वयता आनी तें भायलें नुस्तें हांगा विचारून दुसरे कडेन वयता. ओके. सो ती रेट कशीच कंट्रोलान दवरपा सारकी जायना. तें भायलें नुस्तें येता म्हणून. हय, भायलें नुस्तें न्हय, हांगा वाडप चड जाला आनी रेट धायूच जी रेट हे जाली काय ना, जास्ती जाली काय ना, ते शिफ्ट करतात. कारण ते मार्केट इज कंट्रोल बाय ट्रेडर्स. याद येता काय ना इश्कॉलाची बी? स्कुलाची हांवें रेगुलरच आसता, हांव सद्दां आसता. तुमच्या ल्हानपणाची? हय, ल्हानपणाची येता. पूण तेन्ना कशें आसलें की क्लासरूम ल्हान, बेंच सामके असले आसताले न्ही ते? असले पूण चड हे जाताले, यूज केले. आदीं तशें गव्हर्मेंट जावं प्रायवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करनात. आतां गव्हर्मेंट सगळ्या हितून सबसिडी हे दिता, बेंच बीन दिता, मॅचिंग ग्राउंड दिता. सो चडशीं स्कुलां आतां बरीं आसतात. निवळ आसा. तुमी मस्ती आशिल्ले स्कुलान काय? न्हय, म्हाजो चडसो फोकस म्हणटा तो क्रिकेट खेळपूच. क्रिकेटीचेर? क्रिकेट खेळून क्रिकेटूच चड हे. क्लासरुमान कमी आसताले? क्लासरूमान कमी. अभ्यास करप नॉर्मल, म्हणजे अशें स्कॉलर 75 बी तसलें कांय ना. पास जावप? पास जावप आनी फक्त खेळ आनी खेळ. ओके. नुस्त्याचेर सो असो दीस येतलो की जेन्ना आमकां नुस्तें सवाय मेळटलेशें दिसता तुमकां? हय, कारण कशें आहा, आतां जें पळय नॅचरल नुस्तें आहा जें समुद्राचें येता, हें आतांचे कंज्युमरा इतकें तयार जायना आनी तेज्या बरोबर एक्सपोर्टाकूय खूब गोंयच्या नुस्त्याक डिमांड आहा. सो जर आमकां तर भरमसाट लोकांक नुस्तें दितले जाल्यार दर्याचे तेजे सायमल्टेनियसली आमी न्यू टॅक्नोलॉजी वापरून नयें तयार करप. आनी तें तयार केल्या उपरांत आतां ऑलमोस्ट गोंयान जे भायले मायग्रंट लेबर आहा हांकां कटलारो आहा म्हणटा हें भायरसून नुस्तें येता, तें खाताच. आमचे बांगडे तांच्या डिमांडा खातीर सेपरेट येतात, तें भायरसूनच हाडटा, म्हणजे तयार केल्लें आसता. ते लोक हें नुस्तें खायना. पूण जें नॅचरल आहा, मालवण आसूं, देवगड आसूं, वेंगुर्ला, तामिळनाडू, केरळा, हें गोंयान येता. सो लोकांची डिमांड आमचे कारण आमी ट्युरिस्टीक स्टेट आसल्या कारणान लोक ते शेजारच्या राज्यान 1 दिसाक 2 दिसांक येयले पासून जाल्यार ते हांगा चड कंज्यूम जाता. आनी त्या प्रमाणा खातीर आमी लोकल म्हणटा पळय तांकां दिवंक तितकेशें गांवाना, म्हणजे रेटीन. नुस्तें भरपूर आसा जाका जाय तेका, रेटी खातीर गावना, कित्याक कंज्युमर चड जाला. पूण एट ए टायम आमचें प्रोडक्शन सुद्दां दर्यांचें, समुद्राचें वर्सान वर्सा वाडटा. हाजे बरें, आमी नुस्तेकारा कडेन उलोवपा खातीर आमचो रिपोर्टर हनुमंत नगलूर थंय आसा जाल्यार पळय, म्हणजे नुस्तेकान जी बाजारान बसता, आमी बसून धंदो करता जायतीं वर्सां जालीं. आमची मायंचो धंदो आमी घेवन बसले. पूण आतां हो कोरोना जावन गेलेले सगळे वाटेर बसून नुस्तें विकताय, घरा पण नुस्तें पावता. आमच्या बाजारान चड प्रॉब्लेम, सगळे वाटेर बसून नुस्तें विकताय. वाटेर बसून आमकां बाजाराक गिरायकूच येयना. वाटेचेर सगळे घरा कडेन सकाळी उठच्या बी नुस्तें पावता. आमचे गोंयकार लोक न्हू, पूण सगळो भायलो लोक. आमी गोंयकार आमचे हिंगासर बसून आमी पोट भरताली. पोट भरून आतां तोवूय आमचो घरा चलयताले. हेजेर घरा चलो. आतां पयलीं सद्या आमचो धंदो बंद पडत येयला. आतां आयज कित्याक काय म्हळ्यार बाजारान आमकां आयज उदक लगून ना, नवो एक मेळटा ना. एक टॉयलेट आसलो, टॉयलेटान उदक काडून आमी आमच्या बाजार धुताले. आयज तेवूय ना उदक धुवपाक. आमी डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट आहा पळय, आमी आतां तुमी नुस्तें विकूंक बसता म्युन्सिपाल्टीच्या हितून, जाल्यार आमी म्युन्सिपाल्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे टॉयलेट, मार्केट ते बांदून घेवपाक आमचे पयशे सबसिडी बीन आमी दिता, बांदूनय दिता. फक्त तेंच्यांनी ते बांदून घेवन तुमकां दिवंक जाय. दुसरो तुजो विशय आहा पळय, तो भायले लोक नुस्तें विकता पळय, आमच्या लोकां खातीर भायल्यांक आमी कसली सबसिडी दिना, कारण तांकां वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां जावंक जाय. ती सबसिडी तुमकां आसता. आतां कशें आहा की लोक आमचे आसतात पळय, ते बाजारान येवंक मागना, की तांकां नुस्तें भायर गावता म्हणून. पूण आमी तुमकां मोटरसायकली, ती व्हिलर, रिक्षा, 4 व्हिलर
फ्रीज हे सगळ्यो गोश्टी आमी तुमकां दिवपाक तयार आहा कित्याक फ्रीज दिल्या उपरांत तुमचें आयचें नुस्तें खोपाना दवरून परत विकूं येता ह्यो सगळ्यो सबसिडी जावं स्किमी आमी तुमच्या पर्यंत दिवपाची फक्त कितें जाता की हे पळय भायले कोण नुस्तें घेवन भोंवता हें गोवोरमेंट कोणाक आडोवंक शकना कारण तेवूय इंडियनूच जाता पूण मार्केट हें आहा तें चडशें आमी म्हापशान म्हापशेच्याच लोकांक तेंची सोसायटी हें चलयता युनियन तशेंच तुमचें जें मार्केट आहा तें तुमी तुमच्या ताब्यान दवरपाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर संडास आसूं धुवंक जाय हें म्युनिसिपालिटीन करूंक जाय आनी तें कमी प्रमाणान जायत जाल्यार आमकां कळ्ळ्यार आमी तांकां रिक्वेस्ट करतले आतां तुमच्या खातीर आमी सावथ गोवान नवें मार्केट मारता आमी बांदता आनी सावथ गोवा PDAक दिता 47 lakh crores आमी दितले थंय नितळ दवरप तुमचें नुस्तें विकप तें होलसेल मार्केट पूण तरी सुद्दां गांवांत सुद्दां आमी सरकाराचो 1 कोटी गावता पंचायतीन आमकां जागो दिवंक जाय आमी बांदून बिनून सगळें दितले सरकार तुमकां जाय तशेंच दिवंक तयार आहा पूण हे पळय एक्स्ट्रा जो बिजनस कोण ट्रेडींग करता हेका ते इंडियन आसल्या कारणान खंय तरी कोण ताका बंद करूं शकना कारण कायद्याच्या हितून मागीर ते आमचे ऑफिसरूच त्रासान पडोवंक जायना म्हणून ओके बरें थँक्यू सो फायनली म्हणजे हो एक्सरसायज वच की एका मिनिस्टरा कडेन येवपा खातीर पावपा खातीर ह्यो विशय तुमी एक्चुअली तुमी म्हणटा तें खरें पूण तुमी बी खूब कितें करूं शकता नुस्तेकारां खातीर जे भायले नुस्तेकार येवन हांगा नुस्तें विकता तांकां स्टेक होल्डर जे आहा आमचे हेंकां आमी सगळे भाशेची सबसिडी तेंचे कारण सगळे जाण जे हें आसा CCP आहा हे ज्युरिडिक्शन तेंचें आसल्या कारण तेंचें मार्केट आसता ते मेंटेन घेवपाक नुस्तेकार तुमचे नुस्तेकार आमचे नुस्तें आमचें आतां जे लक्षण हाडटा आमच्यान तांकां बरोव येता अदरवायज कशें आतां तुमचे हें नासता अशें फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिसर बी आमचे कडेन ऑफिसर बीन आहा हांगा बसता खंय BDO आसता BDO सगळ्या तालुक्यान तुमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर नुस्तें मार्केटान वचून नुस्तें घेना स्वता घरा बायलांक दिवपा खातीर कितें आसा पळय आतां आमी मालीम जेट्टी मारी तांकां दिल्या सो तांकां मेंटेन रन करपाक दिल्या आतां थंय नुस्तें कितें विकता करता ते दॅट इज दे वील डू इट आमी आतां बाकीचें कितें फॉर्मेलीन आसूं जावं आनीक नुस्तें वायट बरें आसा तें FDA आसता आमी फक्त फेलिसिटेटर तांकां सबसिडी दिवप तेंचें जाणून घेवप दर्यान वयता आसतना कितें तांकां प्रॉब्लम आहा ना पूण एक हें सारकें तुमचें हें तुमी म्हाका कायद्याचें सांगता हांव कायद्या भायलें विचारता निळकंठ हळर्णकर हो स्वता नुस्तेकार समाजांतलो मनीस जाणें नुस्तें मारलें म्हणटा तुमी तुमचे कडेन नुस्तें खातें आसतना नुस्तेकारांक त्रास जावं जायना हें कशें आसा न्हू हें कशें आहा नुस्तें मारता तांकां त्रास ना नुस्तें हाडटा पळय ती विकता थंयचे मारता तेंचीच बायलां विकता आतां तांकां आमी ते स्टोर करपाकूय फ्रीज दिता बॉक्सां दिता सगळें दिता आतां विकता खंय ते मार्केटाक विकता मार्केट ताबो कोणाचो आसता म्युनिसिपालिटीचो आतां हें जाल्या उपरांत आतां जे एका नुस्तेकारांनी लक्षान हाडलें जाल्यार आतां आमकां भाग पडलो तुमी बरयतले बरोयतले न्हय जाल्यार सगळ्या म्युनिसिपालिटीच्या CEO आहा तेंची एक मिटींग घेवन तांकां डायरेक्शन दिवंक ते सगळ्या म्युनिसिपालिटींक सांगता सगळ्या म्युनिसिपालिटी दुसरी गजाल म्हणजे हांगा म्हणटा की भायले लोक येवन हांगा नुस्तें मारता आनी तुमचे कडेन पेट्रोलिंग करपाक भायले नुस्तें मारिना भायल्या स्टेटींतले येवन मारता भायले स्टेटी बॉर्डरीचेर आसता पळय बॉर्डर आसता पळय सी कशें आसता प्रत्येक स्टेटीक सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कलर दिला जे कलर जेन्ना आमच्या ज्युरिडिक्शनान येयले की मेळटा आनी आमी एटॅचूय करता नावशे बिवशे कितले फावटी नावशे बीन करता पळय न्हू हे आमचेच फिशरमॅन वास्कोचे भितर येता तेंच्यो बोटी व्हडल्यो आसता पळय ते हें करता फिशींग थंय करता हें ट्रेडिशनल कायदो कसो आहा जे एरेबियन सी आहा थंय त्यो बोटी त्यो वचोंक जाय त्या बोटींनी हांगा करूंक जायना हे पळय उदक आमचे कडेन संजय उलयला ते कसो आहा वास्को पळय धाकट्यो बोटी आहा धाकट्यो 4 सिलिंडर बीन त्यो भितर सरता आनी ते हें करता नुस्तें करता तांकां अलावड ना दुसऱ्या राज्यांतलो प्रश्न न्हू दुसऱ्या राज्याचो संजयाचो प्रश्न दुसऱ्या राज्याचो न्हू गेल्या वर्सा आमी 2-4 बोटी धरल्यो सो आमच्यो बोटी ना म्हणटा मागीर तेजीच कडसून आमी एक रेंटेड घेतले थंय दवरले येले की धरले कांय प्रमाणान कितें आसता रातच्यो बीन खंयसून येयली तेंचेच आसता कळना न्हू ते रातच्यो तरी आमचे धरतातूच सपोर्ट करता दुसरी गजाल म्हणजे हांगा परत तेच नुस्तेकारांचो प्रश्न की दुसऱ्या राज्यांतल्यानूय येवन केन्ना केन्ना न्ही दुसऱ्या राज्यांतसून येता म्हणटा पळय ते काणकोण सायडीक मालपे सायडीक आहा कारवारचे पळय ते तशें येता तशें आमचे हेका वयता प्लस कोस्टल हें आसा पळय तेवूय धरता आमच्या तेवटेन वता
हय आनी आतां आमी परत हायकोर्टाच्या डायरेक्शनान कमिटी केल्या पुलीस हे कोस्टल पुलीस आनी आमचो एक ऑफिसर आसता एक टिमूच केला एनफोर्समेंट अधिकारी ते भोंवता ते आतां अजून जालें हें जालें फॉर्म्युलेट जाल्या ते कंट्रोल परत तांचे कडेन बोट ना म्हणून बोवाळ ना 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 नवी कोस्टल पुलीस एक आहा तेंचे कडेन ते एक आहा आमचे कडेन प्लस कोस्टलानूय तुका एलाव करिना तेच तुका सांगता की त्या बोट त्या वटेनचे कारवार बोटीक एक कलर आमच्या बोटीक एक कलर महाराष्ट्राची बोटीक एक कलर सो ज्युरिडिक्शना प्रमाणे ते भितर सरल्यार धरतातूच आतां कितें जाता आमी नुस्तें मारता मारता एखादो भितरूय येता आमचेच लोक कंप्लेन करता आमचे धरताय बी ताका लक्षान येयलें पूण फक्त प्रॉब्लम कितें जाता एक एकदां रातचो येयलो जाल्यार ती कलर रातचो दिसलो की कलर दिसता तुका नाजाल्यार कळना न्हू ते येवन केलें वयता आसतना कलर दिसता भायली बोट येवन गेली म्हणटा मागीर बरें दुसरी गजाल की बोट घेवपाक तुमचे कडेन पयशे ना खंय पेट्रोलिंगाचे ना ना आमचे कडेन ऑलरेडी 3 बोटी आहा 2 बोटी आहा आनी 2 रिपेरिंगाक घातल्या आमी आसा एक बोट आहा आनी आमी दुसरी 2 रिपेरिंगाक घातल्या आमी रिपेर करपाक पूण आमी इमर्जन्सी जाय जाल्यार आमी रेंटेडूय घेता रेंटेड घेता रेंटेड म्हणजे जाय जाल्यार 8 दिसांक जाल्यार 8 दिसांक घेवप नॉट फॉर फूल मंथ जावं फूल वर्साक तेज्या खातीर घेयना जेन्ना आमकां रेट करपाचें सडनली रेंटेड घेतली घेवन गेला ओके फेस्टिवला विशीं ज्या गजाली खातीर आमी आयले पोरू जाल्लें अंदू जाता आनी तेचे पयलीं जाल्लें आसा पूण फरक काय दिश्टी पडना लोक तशे 2 दीस येता एक्वेरियम बिक्वेरियम व्हरता आमी हो 7वें एडिशन आहा फिश फेस्टिवल आमी हितून फक्त रातचो एंटरटेनमेंट दवरना सकाळचो 9-8 उपरांत 10:30चो टायम आमचो 10 पूण भुरगे 8ंकूच येतात तांकां फीश गॅलरी आहा बाकी बारीक सारीक एंटरटेनमेंट आहा पूण मेन आमचो उद्देश आहा पळय तो ही इंडस्ट्री वाडोवपाक वाडटा काय म्हणटा ना आमी मॅक्झिमम आमी ट्राय करता सेमिनार दवरता लोकां कडेन संपर्क दवरता भायल्या राज्यांचे जे जे पळय कितें आहा वस्तू कश्यो कश्यो आसता ते सगळें इम्प्लांट करता आमच्या फिशरमॅनांक थंय हाडटा म्हणजे जास्तीत जास्त बिजनसांक आवड दिवपाक आमी हे सगळ्यो करता आनी हेज्या खातीर आमी गुजरात आसूं तामिळनाडू आसूं जावं आंध्रा आसूं हे बरे बरे उलोवपी टॉक दिवपी जावं कन्विन्स करपी हें आमंत्रण हें करपाक तांकां हाडटा आनी जाता इम्पॅक्ट जाता कारण म्हाजो फर्स्ट स्ट्रेट क्वेश्चन इम्पॅक्ट म्हणजे कितें आमी प्रयत्न करीत रावप आयज ना फाल्यां ह्या आमचे शिकलेले भुरगे जे आहा ऑलरेडी एक इंजिनियर आहा तेणें मशी पोसल्यो एक आमचो IIT केल्लो कुल्ल्यो पोसता तो हांगासून कुल्ल्यो पोंडिचेरी धाडटा IIT केल्लो ही म्हणजे जो पर्यंत लोक इन्फ्लुएन्स जायना जेन्ना लोक आमचे कडेन येयले आनी खंय शॉर्टफॉल म्हणजे ट्रेनींग दिना आमकां सारकें गावना तेन्ना आमी टोटल जबाबदार पूण जेन्ना येवपा खातीर आमी प्रयत्न करता कारण आतां हेच म्हाजें स्कूल आहा स्कूल शिकोवपाचें कित्याक मोटो ग्रावंड कित्याक करपाक थंयसर तयार जावपा खातीर आतां ग्रावंडाक आमी 1-2 कोटी मोडले आमकां दिसता कित्याक ग्रावंडाक 2 कोटी पूण एखाद्या इनडायरेक्ट थोड्या प्रमाणान भुरग्यांक हेल्प जाता थोड्या प्रमाणान भुरग्यांक संवय उरता डिसिप्लीन उरता आनी तितूनच्या तितून नॅशनल टिमीक खेळटलो काय सकयल खेळटलो हो प्रश्न ना पूण तो खेळोंक वयता आवड वयता वायट मार्गाचोय कमी जाता आतां शिक्षण हांगा दिलें आवड जाली जाल्यार शिक्षणांतून वयर गेला कित्याक आमचे कडेन आतां भुरगे जाले 10 वर्सां जालें आमचे कडेन भुरगे शिकले दोतोर जाले इंजिनियर जाले कारण उद्देश इसकोत की परत करप म्हणजे ते म्हाका तुमकां दिसता फिशरीज मिनिस्ट्री पेक्षा तुमी एज्युकेशन मिनिस्टर बरें जाता आशिल्ले ना तशें तुमी परत शिक्षणाचेर पावता खंयच्या हेजेर आसलें की म्हाका एक इच्छा आहा की म्हाका बरें पैकी भुरग्यांक शिक्षण दिवंक जाय कारण आमी शिकपाचे प्रयत्न केले आमी शिक्षण घेतलें गरबी आसतना सुद्दां घेतलें पूण तशें त्या टायमार सगळ्यांचीच तशी परिस्थिती पूण खंय तरी दिसता की दीत जाल्यार कारण तूं शिक्षण दिलें जाल्यार प्रत्येक भुरग्याचो हांव आतां सोशल वर्क म्हूण आवडटा पूण पॉलिटिक्स केलें रस्ते केले आनी कोणा कामाक दवरलें हितून प्रश्न जायना जर बेजीक संस्कार आनी शिक्षण हे दोनूय तर वांगडा पॅरलल वचात जाल्यार देशाक आनी राज्याक खुबसो फायदो जातलो. ओके लास्ट फ्यू क्वेश्चन एक म्हळ्यार तुमी म्हणटा की मेगा एक्वा फीश फेस्टिवल तें सक्सेसफूल जाता आनी लोकांक इम्पॅक्ट जाता. हय सक्सेसफूल जाता म्हणजे भुरग्यांक एंटरटेनमेंट एक प्रश्न पूण मेजर पळय आमचो 10 स्टार्ट जाता 5 पासून
हें वर्कशॉपां आसतलें सेमिनार आसतलें थंय प्रोविजनूच आहा आनी ते भायल्या राज्यांचे लोकूय हाडटा ताजो इम्पॅक्ट जाता. इम्पॅक्ट जाता. ओके, लास्ट कारण क्वेश्चन. हांव उद्देश सांगता तुमकां. हांव गेले फावट ऑल इंडिया आमचे मिनिस्टर गेल्ले तामिळनाडू तेन्ना सिक्किमाक पळय नॉर्थ इस्टाक ते व्हांवत्या पाणयान हें पोंड्स करून नुस्तें तयार केलें. दोंगराचें व्हांवता पाणी, थंड पाणी, पूण नुस्तें तयार केलें आनी ते लोक आतां खावपाक आनी तयार करून खावपाक चड शिकले. जेन्ना दोंगराक जालें प्लस हांगा पासून आमकां कितें आहा, हांगाच्या दोंगराक सुद्दां करूंक जाय. जे ST समाज लोक आहा तांकां डायरेक्ट 50% सबसिडी आहा. कितेंय करता डायरेक्ट शिशू तेंच्यांनी पासून दोंगराक ते करूंक शकता. म्हणजे आतां स्क्रॅप कल्चर म्हटलो जाय जाल्यार तूं एक 3 मीटर बाय 3 मीटर ना 5 मीटर बाय झोणको मार, खडपां घाल आनी कितें करूं आमचें ट्रेनींग घे आनी हें कर. तुमची 22ची सबसिडी अजून पयशे मेळूना आनी 23च्या सबसिडीचे फॉर्म आतां 24 दिल्या. सबसिडी सगळ्यांची मेवळ्या हे बेस्ट ते सांगतात कोणूय पूण तेंच्यांनी म्हाका तर डायरेक्ट करे म्हाजे कडसून दिसना कोण येवन म्हाका परतून गेला क्लियर केलें म्हणटा तुमी. ना आनी केन्ना म्हाका म्हाजे कडेन कोण एप्रोचूय सांगना आपली गावोंक ना म्हणून. जालें ऑन द स्पॉट त्या दिसाच आमचें कम्युनिकेशन जातालें. फायनान्सान उरल्यार पासून आनी आमीच रिक्वेस्ट करता सगळ्यांची सबसिडी मेळ्ळ्या. फक्त एनिमल हजबंड्रीची जाय कितें आतां 2-3 डिपार्टमेंटां जाता म्हणून फिशरीचे न्ही फिशरीचे डायरेक्ट आमचे कडेन येता आमी दिता. जाली दुदाचें कितें जाता दुदाचें गोवा डेरीन वयता ते बिलां दवरता. दुदाचे मागीर येता तुमकां आमी हेका. दुसरें लास्ट राजकारणाचें मदीं बोवाळ जातालो की आतां म्हणटा निळकंठ हळर्णकाराक ड्रॉप करता कॅबिनेटांतल्यान. मातशें तुमकां कल्ल जातालें तें आयकून. हांव जेन्ना 1986 पंचायतीन भितर सरलो हांव सदांच विरोधकान आसलो. आमी एकच पार्टीन आसलो नार्वेकारान हांव काँग्रेसीनूच आसलो. हांव आमदार जातालो अपेक्षा दवरून काम करीत आसतालो. तो व्हडल्या पोस्टार डेप्युटी CM पर्यंत आसलो तेन्ना हांव सरपंचूच आसलो. हांव म्हाजें काम करीत करीत येयला हांव सक्सेसफूल जायत येयला. तो मिनिस्टर आसा आनी मिनिस्टर ना, म्हाका गाडी आहा काय स्कुटर आहा हें ना. कारण म्हाका तसो रुबाब करपाचें ना, घरा कडेन पुलीसूय जाय अशें ना, म्हाका बॉडीगार्डूय जाय काय आनी वायट करूंकूय ना. सांज जालें 5 जालें काम ना बी ना जाल्यार हांव म्हाजी गाडी घेता, मारुती घेता, हांव भोंवता, म्हाजें काम धंदो करता. म्हाजो धंदो हो परमनंट एड्रेस. हांव पयलीं पण धंद्याक उडी मारली, क्रशरान गेलो, हितून गेलो, आतां फॅक्ट्रीन गेलो. म्हणजे म्हाजो मेन धंदो. सेकेंड म्हाजें हें स्कूल लोकांक साक्षरता कल्चर आनी एड्युकेशन दिवप. कल्चर आनी एड्युकेशन बरोबरूच. हांव टिचरी आसूं जावं भुरगीं आसूं, भुरग्यांक प्रेमान दवरप, टिचरींक सारको हेजेर डिसिप्लिनार दवरप. हें तरी दिलें जाल्यार आमकां खूब फायदो. खंय तरी मिनिस्टर जालो, खूब मोठेपण येयलें आनी ते फुडें. कारण जर आमी बरें कल्चर दिलें, कितकेच्यो फॅमिली बऱ्यो ताल्ल्यो जाल्यार आमी पळयता की फॅमिलीन 1 ना 2 भुरगीं आसता आनी 1-2 भुरग्यांक आमी बरें दी जाल्यार त्यो फॅमिली बऱ्यो उरतल्यो. तूं कित्याचेरूय उलय शिक्षणाचेर येता. म्हाका दिसता तुमी एज्युकेशन मिनिस्ट्री बी मागपा आसा काय म्हणून ड्रॉप सोडा. आमकां कितेंय दिलें चलता. कारण भंय आशिल्लो मदींच हें कलकल जाल्लो ड्रॉप जाता ती कितें आसा म्हाजें वचप ना, हांव कोणाच्या ग्रुपीजमान ना, म्हाजें डिमांड ना. ते कोणाक तरी दिसता हो सायटीक ओग्गी आसता सो तेकाच काडपाचो आसतलो, नंबर आमचोच येता. सो वी हॅव टू बी हॅप्पी. विचारता पूण लोक फोन मारून ना आमच्या कार्यकर्ते कोण विचारना. हे भायले रिपोर्टर बी फोन मारता ना चडशे कोण ना. आज जाल्यार हांव काडून म्हणटा कितें आहा भितून. कित्याक सी तें पार्टी वळखतली, पार्टीचें डिसिजन, 4 जाणांचें डिसिजन. ह्या खातीर कोणूय आसूं, 1 आसूं 2 आसूं 3 जाण अशें आसूं की ताका काड तो धड न्हू आनी कितें असो प्रश्न ना. पार्टी म्हूण आहा पळय ती खंय तरी तेंची कितें म्हणटा तें एप्रेजल म्हणटा जावं बाकी कितें परफॉर्मन्स आसता बाकीचें पळयता. सी हांव आयज निळकंठ आहा. निळकंठ आहा म्हणजे थिवी मतदारसंघूच ना, खूब प्रमाणान आहा. आनी तशें इंटरनल म्हणचे सगळे कडेन रिलेशन दवरूनच आसा. आतां आमचें टिचींग स्टाफ आहा मतदारसंघाचें ना, जेंकां दवरूंक जाय ना बाकीचें आहा. सो बाकीच्याय मतदारसंघांनी तसो काम करीत आसता न्हू. हें सगळें पार्टी लेवलाक ते नोट करता की BJP पार्टी जी आहा ही ग्रावंड लेवलाकूच काम करता. ग्रावंड लेवलाक सगळें घेता. तेंचें एप्रेजल करपूय सिस्टम आहा. ते प्रत्येक सत्तेर आसूं नासूं, आमदार आसूं नासूं ते फंक्शनींग तेजें चालूच आसता.
तर सगळें तेंचे कडेन कितें जाय पळय प्रत्येक मनशाचें हें सगळें तेंचे कडेन आसता. आतां हें कितें आसा पेपरार येता कोणाक विचारलें तेणें हांवें तो काडटा सो दिसता. पूण उलोवना तशें कांय कोणें विचारून म्हाका कोणी कांय विचारूंक ना. म्हाजे कडेन पार्टीचे पार्टेन सीएमान केन्नाय अशें हिंट बिंट हांव सदांच जो म्हाज्या फुड्यान येयलो अपेक्षेनूच येता. समाधानकारक काम करपाची जबाबदारी म्हाजी. हांव सद्दां सकाळचो फुडें लोकांक 9 9:30 हांगा येवन बसून रावपाचें काम करपाची हांवें ताकद दवरल्या आनी कामूच करता. तेज्या उपरांत मागीर म्हाजी कामां म्हाजें सकाळचें 8 हांव म्हाजें काम करता, हांगा येता हें सगळें करता. तेज्या फुडें गव्हर्मेंट मिनिस्ट्रीचें कितें आहा तें परवरी वचून थंयसून येवप. ओके, देव बरें करूं. सो आमी वायंड अप करचे पयलीं गोवा एक्वा मेगा फिश फेस्टिवल हे 2, 3 आनी 4 फेब्रुवारी जावपाचें आसा कांपालार. आनी जेंकां नुस्त्याचें इंट्रस्ट आसा खावपाचें तांणी येवचें. आनी मिनिस्टरान आनी सीएमान काल म्हटलें ते फक्त खावपाक येवचें न्ही, बाकीचे गजाली जाणा जावंक येवचें. धंदोय तयार घालपाक जाय जाल्यार कॉलेज स्टुडंटांनी येवपाक जाय. कॉलेज स्कूल स्टुडंट कोण आपलो नुस्त्याचो धंदो घालपाक सोदता ताणें येवचें. आनी तुमचे तर्फे हांवें आपयलें सो तुमी आपया तांकां की सगळ्यांक येवचें म्हणून. हांव मागतां स्टुडंट्स कॉलेजचे फर्स्ट इयर सेकंड इयर हेंच्यांनी आपलो थोडो टायम आमच्या हितून येवन वयचे. कारण आमी सबंद देशांचे बरे बरे युनिवर्सिटीचे जावं बरे बरे प्रोफेसर हांकां इनवायट केल्ले. वर्कशॉप्स आसतले, सेमिनार्स आसतले आनी ह्या माध्यमान कोणूय गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, प्रायवेट आसूं जावं शिकून काम आसूं किंवा नासूं थोडो टायम दिवन सुद्दां हो धंदो बरे भाशेन तयार करूंक शकता. दर्यान वचून नुस्तें मारपाचो प्रश्न ना. तूं आपल्या कंपाउंडान 300 मिटर जमीन आहा तितून ल्हान घर आहा थंयसरूय सुद्दां आपूण करूं येता. आनी हेज्या खातीर आमचे डिपार्टमेंट आमचे ऑफिसर रेडी आहा की लोकांच्या घरा पर्यंत ट्रेनींग दिवप, तांकां प्रमोट करपाची आमची वेवस्थाय आहा. तेन्ना हांव मागतां गोंयच्या जाणकारांनी सोशल वर्करांनी फुडाकार घेवचो आनी हें काम धंदो थोड्या फार प्रमाणांत करचो. आनी लोकल फॉर लोकल ह्या माध्यमान प्रायम मिनिस्टराची योजनाय ज्यो आहा हेंचे बेनिफीट घेवन सक्सेसफूल आनी 2047 विकसीत भारत हेका हातभार लावचो आनी टोटल प्रत्येक नागरीक जो देशाचो आहा हो सक्षम आनी आर्थीक बळान स्ट्रॉंग आसचो इतकें सांगून देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. ह्या आशिल्ले फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकर आनी तांची मुलाखत आमी घेतली श्रीराम विद्यालय कोलवाळे हांगा येवन आनी बाकार बसून मुलाखत घेतली खास कारणाक लागून की तांकां म्हणजे मातशे चायल्डहूड मेमरीज येवच्यो आनी आमकांय चायल्डहूड मेमरीज येवच्यो. हांगा खरवडलेले आसा थोडे थोडे म्हाजे बाकार थंय आसतले इश्कॉलान. सो पळयत रावात गोवा न्यूज.